खूपशा जाणांनी शिकला कारणान शिकला आसतले आणि म्हाका आता खरीच उमेद जाता चडशी बायलां फुडें सरोन कितें तरी शिकोन आता कितें तरी तुमी शिकोनूच हे घरा कडेच रांदून घरांतल्यांकूच वाडचे न्हू, तुमी कितें तरी तुमचो बिझनस स्टार्ट करचो। आता कितें एक ग्रुप आसा, तुमचे ग्रुप्स आसा, ग्रुप्साचे अंडर तुमी एक ऑर्डर्स घेवन तुमी ते आपलो बिझनस बारीकांसून स्टार्ट करचो आणि तुमकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट। आनीक असे कोर्स घेवचे तुम्ही आणि बरे प्रगती करचे आणि सदांच फुडें तुम्ही आपले नाव सदांच वयर करचे। बायलां आजकाल काय फाटी ना, सगळेकडे फुडें आसा, हे तुम्ही आजकाल सिद्ध करून दाखोवपाचे। आज तुम्ही वेगळे वेगळे पदार्थ केल्लेले आहात, हेचो अनुभव तुमकां घरांच्यानूच येयल्लो आसतलो, पण ह्या प्रोग्रामा थ्रू तुम्ही वेगळे वेगळे डिशीज शिकल्यात आणि तेंचे आयज तुमकां अभिमानूय वाटता आसतले की आमी हे करूंक पावल्यात म्हणून। आयज वेगळे वेगळे चिकन लॉलीपॉप आनी कितें हे आयटम आसात, हे कदाचित तुम्ही फक्त रेस्टॉरंटानूच पळयल्ले आसतले किंवा केन्ना तुम्ही ऑर्डर हाडटा आसतले, पण आयज तुमकां स्वताकूच अशें दिसता आसतलें न्हू की आमी सुद्दां सक्सेसफुली हे करून दाखयलें म्हणून, आणि तुमकां एक वेगळो आनंद तेतून लुटता येतलो। आणि त्याच्या परस जेन्ना तुम्ही हे करून दुसऱ्यांक खावयता आसतना तेचो इंट्रस्ट अजून वाडत वयतलो। हेच तेचे हेतू आसले की आमी हे वेगळे वेगळे प्रोग्राम तुमच्या फुडें हाडले। हेतून म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 40 हे आसलेले ना, 40-60 तेतूनसून तुमी हो फूड प्रोसेसिंग हो तुमी निवड केली। पूण हांव म्हणटा जेन्ना दुसरे फावट नेक्स्ट जेन्ना येतले तेन्ना हेच्या पलीकडे जे आसतले तेतून सुद्दां तुमी फुडें वचपाचे, कारण कुकिंग म्हणटात हे तुमच्या आंगान ते गुण आसातूच, पूण अबाव दॅट कंप्युटर तेतून सुद्दां टेलरिंग मोस्ट इम्पॉर्टंट टेलरिंग हेतूनशी सुद्दां खूब बायलां एक्सपर्ट आसात, पण तेतून तुमकां वेगळे वेगळे आयटम नवीन नवीन शिकोवंक मेळटले आणि हे चान्स ही ऑपॉर्च्युनिटी परत परत मेळना। कारण जेन्ना हेतून ग्रुपान जेन्ना तुम्ही शिकोवंक वयता तेन्ना तुमकां खूब अचिवमेंट मेळटा। आज तुमकां सर्टिफिकेट सुद्दां मेळटले, फुडें एग्जामी जातले, आयज तुमचे प्रॅक्टिकल जाले, रिटर्नूय तुमची एग्जाम जातली, पूण हेतूनूच तुमी सिद्ध करतात की आमी फक्त एज अ किचन वायफ म्हणून घरानूच रावपाचे, हेच आमचे हे ना तर भायर सरून सुद्दां आमी फुडें रेस्टॉरंट सुद्दां चलोवंक पावतली अशी सुद्दां तुमी इच्छा पाळूंक जाय।